खंय तरी आयज एक तुमी एक कॅम्प घडोवन हाडलेलो, कितें उद्देश आसले कॅम्प घडोवन हाडपाचो? आयज सरकारान एक निर्णय घेतिल्लो आसा की गृह आधार जे बेनिफिशरीज आसा तांकां मे म्हयन्यान भितर ज्यो लायफ सर्टिफिकेट आसात त्यो दिवपाक जायना जाल्यार तांचे पयशे बंद जातात. म्हणून वर्सांतल्यान एक फावटी आमचे सगळे बेनिफिशरी आसा तांकां लायफ सर्टिफिकेट दिवची पडटाली. पयलीं ती अनइवनली केन्नाय खंयच्याय म्हयन्याक दिवचे आसताली. आयज एक घाले नंतर अशें बंधन घाले नंतर ते एका बरोबर सगळ्यो लायफ सर्टिफिकेट जावन पडटात आनी कोणाचेच पयशे बंद जावपाचो प्रकार जायना. म्हणून हांवें कितें केलां की आमच्या ह्या सांगे मतदारसंघांतल्या प्रत्येक पंचायतीन भितर आमदार स्वता उपस्थित रावता. आमचे आयतार शेनवार आयतार पसून जाल्यार सुटयेच्या दिसान पसून आमच्या पंचायतीचे ग्रामसेवक तलाटी सेक्रेटरी ते उपस्थित रावतात. जे कितें तांकां कागदपत्र करपाक जाय ती कागदपत्राय आमी करतात. आमी आमचे वुमन एंड चायल्डाचो एक मनीस हांगा येता, तांचे एखादे वेळ जर पेंडींग आसा कित्याक कारणां खातीर पयशे बंद जाल्ले आसात, ही सगळीं कारणां सोदून काडटात आनी तांच्या परत एक फावटी स्टार्ट करपा खातीर प्रयत्न आसात. म्हणजे लोकांनी परत परत पंचायतीन येवन इन्कम सर्टिफिकेटी खातीर बाकी डॉक्युमेंटा खातीर पावटी मारचे परस त्या सगळ्या ऑफिसरांक त्या सगळ्या पंचायतीच्या स्टाफांक बरोबर घेवन एकाच बरोबर म्हज्या उपस्थिती भितर एक 300-400 एका दिसान भितर आमचो मोख आसता की 400-500 जशे लोक येतात तांकां एकाच बरोबर लायफ सर्टिफिकेट दिवपाच्यो आनीक तांचे जे बेनिफीट आसा ते चालू दवरपाचे. त्या खातीर हो कॅम्प आयोजन केलें. कितले दीस म्हळ्यार हो कॅम्प चलतलो आतां? आमी सद्याक 8 दीस पर्यंत केल्ले आसात. प्रत्येक पंचायतीक एक दीस केल्लो आसा. आयज आमी भाटी ह्या गांवांत भितर आसात. गेले ते 4 कॅम्प आमचे जाल्ले आसात. कावरे पिल्ला जातलो, रिवणा ग्रामपंचायत, नेतुर्ली ग्रामपंचायत आनी वाडे ग्रामपंचायत आनी ही 5वी आसा ती भाटी आसा. आतां उरलेले आसात ती आमचे मलकर्णे, उगे आनी नगरपालिका ह्यो 3 पंचायती, हे 2 पंचायती आनी एक नगरपालिका उरलेली आसात. सो एकाच दिसाक आमी बरोबर सादारण 400-500 जे बेनिफिशरी आसात तांकां कंप्लीट करतले. म्हणजे मूख आसा की ह्या आमच्या 8 दिसांच्या भितर सादारण ते 4000 आमचे जे बेनिफिशरी आसात ते कवरअप करपाचे. जे उरल्यात ताजो परत एक फावटी हांव आढावो घेतलो आनी ताच्या नंतर ही सुविधा परत एक फावटी चालू करतलो. सर खंय तरी पळयत जाल्यार आतां ही म्हारगाय पळयत जाल्यार हो 1,500 एक बायले सद्या पावना. हेजे बद्दल तुमी सीएमा कडेन जावं कितें सरकारान कितें प्रस्ताव दवरचे वाडोवचो म्हणून? हे आमच्या विधानसभेन चर्चाय बी जाल्ली आसा आनी सीएमान सांगलें आसा की आमी हाचेर विचार करतले. कारण गोंय ही एक अशी स्टेट आसा ज्या स्टेटीन भितर ही स्कीम आसा. बाकीच्या खंयचेच आमच्या ह्या भारतान भितर अशी स्कीम केले नाशिल्ली. आतां खंय तरी मध्य प्रदेश आनी आमच्या महाराष्ट्रान भितर सुरू जाल्ली आसा. पूण जितकी गेले ते म्हाका दिसता की 15 वर्सां ही स्कीम चालू आसा. अशी सुविधा फक्त गोंयानच आशिल्ली आनीक आमी अपेक्षा करतात की ह्या हातून भितर वृद्धी जातली. आमच्या आमदारान भाटी पंचायतीन आमच्या आमदारान आमदार सुभाष फळदेसायान एक कॅम्प घडोवन हाडले आसा. तो 1,500 जे बायलांक गृह आदाराचे मेळटा तांकां रिन्यू करपाक. आमकां इन्कम घेवन ऑफिसान हांगा थंय वचोन ते रिन्यूवल करपा पडटाले. ते आतां डायरेक्ट गांवांत सगळ्या बायलांक बरें पडलें. हांगा येवन एकूच दिसाक सगळें जालें. इन्कम मेळ्ळी, आमकां लायफ सर्टिफिकेट मेळ्ळें. अशें कॅम्प आनी सरान अशें घडोवन हाडूं अशें तुमकां दिसता? कॅम्प आनी सरान सगळ्याक घडोवन हाडचें. अशें मुखार आमकां अशेंच हेल्प करचो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.